दीस मंगळार ऑक्टोबराची 7 तारीख 2025 रोजार मायेचें फेस्त. पयलें वाचप जोना प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 वोळ 1 तावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलों तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक बोव व्हड शहर. तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिंवासनावेलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडलीं, गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरान बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचें आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचें परमाण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गोणये वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हाताक लागून आसलो जुलूम सांडू. कोण जाणा एखाद्या वेळा देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग दंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिल्लें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 130 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 7 तावन 8. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? पाताळा थावन सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान शीत दिवन दीत म्हजे खालते विनेतेच्या ताळ्याक. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बगसाणें, आमकां आसा तुजी भय भक्त. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? ये इज्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळट. संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच लाभता. तसो इज्रायेलाक ताचे सर खोटेपणांतलो सोडयतलो. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. देवाचें उतर आयकून तें पळतात ती चड सुभागी. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वोळ 38 तावन 42 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस पयण करून वतना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयासरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या म्हजे भयणीन म्हाका एकलेंच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को कर नासाय.
पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे नात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे नात. आज मागण्याक देवाचें उतर नियाळूंक थोड्या फावटी आमकां वेळ ना जाला. संवसारी वस्तूंनी आनी राटावळींनी देवाक दिवचो वेळ घेतला. दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कितलो खंत हुस्को आसल्यारी ती निवारूंक आमी सोम्या सरशी येजे शिवाय ताचे खातीर देवातावन पयस सरूंक नजो. जशें मोरी जेजूच्या पांया सरशी बसून ताची शिकोवण आयकतली, तशें आमी हर एक दिसा सोम्याची शिकोवण आयकचे आनी जियेचे. सोम्याच्या पांया सरशी बसचें म्हळ्यार वैयक्तीरिक्तीन ताचो अनुभव जोडचो. ताची शिकोवण आपणावन चड आनी चड ताच्या बरी जावचें. संवसारांतली खंयचीच वस्तू वा कोणी व्यक्ती आमकां देवातावन ताचे वेगयेतावन पयस करिना जावं.